सिल्वेस्पोरा आमच्या मोगाळ रचणारा, काकुळदारा आमच्या मोगाळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या ओढमून सुटणारा, बलिदान मानून घे देण्यात आतारा. पुत्र तुझे ऐकून कामी आयल्या, झिनिताची बांधून कामी जमल्या, प्रेरी जाऊन तुझे ताव शिक जागत मिलिसा, मागताव तुझे बेसा. प्रेरी जाऊन तुझे ताव शिक जागत मिलिसा, मागताव तुझे बेसा. देव बरी सांज दिवन तुमकां समेस्तांक आयच्या मिसाची तेसावां हे प्रिय आसात. घरच्या आल्मांव बसत मीस पेटयता रुफिना मदर तेरेजा वाडो तिचे रथां बसत मागया. तशेंच आमचे इरादे सांगाता घालन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आयतीं जावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाचे न्हू, आज आमी समेस्त संता भक्ताचें फेस्त आचरण करता. आयची देवस्तुती भगवंतपणाच्या जिणे मुखान देवाक महिमा हाडूंक आपोवणें दिता. देवान आमकां सर्वांक शांतीपणाच्या जिणे खातीर रचलां. आमी देवाच्या महिमे खातीर जियेल्ल्या संता भक्ताची देख घेवन भगवंतपणाची जिणी जियोवंक गरजेची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. परत एक म्हयनो आखेर जालो आनी एक म्हयनो सुरू जालो. सबार कार्यक्रमां आमच्या फिरगेजेंत गेले त्या म्हयन्यांत आशिल्लीं ती सर्व देवान बऱ्या तरान चलोवन वेल्यांत. चडताव जावन ती सकड आत्मीक कार्यक्रमां जावं प्रो रेतीर, जावं प्रो जागरणची रात, जावं प्रो आमचे नोवेन बेस्पो कोंप्रिसो पुरशांव फेस्त, हे सर्व बऱ्या तरान देवान चलोवन वेलां. त्या खातीर देवाक गामी दिता. तशेंच ह्या म्हयन्यांत नोव्हेंबरांत आमी करच्या सर्व कार्यक्रमांचेर ताचो आशिर्वाद आसो म्हणून आमी ह्या वेळार मागया. तशेंच आज सर्व संत भक्तांचे फेस्त आमी करता आसतना आमकांय संत भक्त जावचे आसा. आमी जावंक आसा त्या वाटेर आमी आसाव. तर ती वाट आमची सुगम जावं दी. आमी त्या येदोळो आमच्यो पयलें मरोण गेल्ल्या आमच्या भाव भयणी बरी आमी शांतीपणाच्या वाटेन चलोवंक आमकां तो आदार दिवं दी. तशेंच आमकां जेजूची साक्ष जावन जियोवंक तो कुमोग करून दी म्हणून मागया. हे मिसाचें बलिदान आमी फावत बरें भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांवसार सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट दारूण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पसत घेवन सदांचो मुखार मेरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदार देव आमची काकूद करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूद कर, सोम्या काकूद कर, क्रिस्ता काकूद कर, क्रिस्ता काकूद कर, सोम्या काकूद कर, सोम्या काकूद कर. महिमा 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 देवाकू सर्गी आणि
विश्रांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्फोरा देवा सर्गीच्या राया सर्पोदेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकट्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळिये तो संसाराचे पाप करताय आमची काकूट तू बापाच्या उजव्या बसता आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सर्पदुदार आणि सस्नाच्या देवा सगळ्या तुझ्या भक्तांक तुवें दिल्लें जैत एकाच दिसा संभ्रमोवंक आनी ह्या जैता पासो तुका वाकोवणूक आमी आज हांगा एकठांय जाल्या ह्या सगळ्या आमच्या जैतेवंत भावा भयणीक मुखार घालून हे प्रार्थना आमी विश्वासान करता सर्गी तांच्या संगता आमी तुका वाकोवणूक पावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याचे सुभाम कृपेन ह्या संवसारान आमकां विश्वासी सांबाळ आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन उगडापान पुस्तकांतले वाचप तेदवा दुसरो एक देवदूत हांवें देखलो जिवान देवाची मन हाती घेवन उदेंतींतलो तो उठोन येतालो धरणीची आनी दर्याची देसवाट करूंक म्हूण पदवी आसलेल्या सगळ्या देवदूतांक व्हडल्या ताळान ताणें बोब मार म्हळें नाका आमच्या देवसेवकांच्या कपालांचेर आमी मोर घालीसर भुमीक जावं दर्याक जावं वा रूख झाडाक जावं कितेंच बादाक करिनाकात आनी मोर घाल्ल्यांचो संको 140 आनी 4000 म्हूण मेजलेले म्हाका आयकलें इस्रायलाच्या समेस्त कुळया मदले ते हें जाताच कोणाच्यानी मेजूंक साथ दिना तितलो व्हड एक लोकांचो मोह हांवें देखलो हातूंसर देसाभासांचो आनी जाती कातींचो लोक आसलो तो लोक दोवे न्हेसोन आनी आपल्या हातांनी काजरा ताळे घेवन शियसणां आनी शेळये समोर उबो आसलो आनी व्हडल्या ताळ्यान बोब मार म्हणटालो तारण शियसणार बसलेल्या आमच्या देवातां तारण शेळयेतां शियसणा भोंवती मलगड्या आनी 4 जिव्यां भोंवती उबे आसलेले समेस्त देवदूत शियसणा समोर साश्टांग सरपडले आनी देवाक आराधन कर म्हणाले वयते आशिर्वाद आनी महिमा जाणवाय आनी उपकार स्तुती मान पदवी आनी बळ आमच्या देवाक ससनाच्या ससना आमेन तेदवा मलगड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं विचारलें दवे दगले घालून आसात ते कोण ते खंय तावन आयल्यात हांवें जाप दिली हांव नेणा दनया तूं जाल्यार जाणाय तो ताणें म्हाका सांगलें तो व्हड आकांत उतरोन आयिल्लेल्या म्हळ्यार हेस्त ते तांणी आपले दगले शिळयेच्या रक्तान धुल्यात आनी दवे केल्यात देवाचें उतार हें
असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेश्वरा. असली मनशा तुझे मुख पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. पृथ्वी आनी तांतली ग्रेस्तकाय सगळी सर्वेश्वराची. संसार आनी तांतले निवासी ताचेच. ताणेच पृथ्वी धैर्यावयर स्थापीत केल्या आनी उदकार राशीचेर तिका तिर्क दवरल्या. असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळात. ताच्या पवितळार पांय दवरूंक कोण तो येवं. जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो. खंयच्याय मुर्तीक आपलें काळीज उबारिना तसल्यांक पावो. असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. सांजुआंच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. प्रितीच्यानो, पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाचीं भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केलां. निजायकी आमी देवाचीं भुरगीं. संवसार आमकां वळखना, कित्याक देवाकी तो वळखूंक ना. मोगाचेनो, आतां आमी देवाचीं भुरगीं. फुडें आमी कितें जातलें तें आमकां येदोळ पर्यंत उगडापें जावंक ना. पूण तें उगडापें जातना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतल्या जाल्ल्यान आमी ताचे सारकीं जातल्या म्हण जाणाव. ताचे थंय अशें बरवसलेलो हरी एकलो. जसो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करता. देवाचें उतार हें. देवाचें उरकार. हालेलुया 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 हालेलुया. या म्हजे सरशीन सुमेस तुमी कश्टतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशय दितलो म्हणटा सर्वेस्पर. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. समातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसून आसतना ताचे शिश्य ताचे सशी आयले. तो वळो तांचे लागीं उलोवन हे पर्यंत तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळी म्हणून जाणा आसात तीं कितलीं बागी सर्गींचें राज तांचें. रुदान करतात तीं कितलीं बागी देव तांकां बुजयतलो. सादी बळी कितलीं बागी पृथ्वी जातली तांचें दायज. देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी तान येतात तीं कितलीं बागी तीं दादोशी जातलीं. दया दाखयतात तीं कितलीं बागी तांकां दया मेळटली. नितळ मनाचीं कितलीं बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात तीं कितलीं बागी तांकां देवाचीं भुरगीं म्हणटले. निती पसत दोगदोनी बगतात तीं कितलीं बागी सर्गींचें राज तांचें. म्हजे पसत तुमकां आत्मान सोसूंक दोगदोनी बगूंक आनी सर तरांचीं गडपां करून तुमचेर आड उलयतात तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितलीं बागी. संतोश आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गराजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमच्या आदीं आसल्या प्रवाद्यांकी
तांणी तशेंच दग दिल्यात. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. आमी ल्हान आसतना आमकां दोतोन आसली, सावालां जापीची दोतोन. तुमकां मलगड्यांक ती आतां उडास आसूं पुरो. तुका कोणें रचल्लें? म्हाका देवान रचल्लें. तुका कित्याक रचल्लें? म्हाका कित्याक रचल्लें तें आयचे फेस्ताक एक अर्थ दिता. म्हाका देवान रचल्लें ह्या संवसारांत आसतना ताचो मोग करूंक आनी मेल्या उपरांत ताचे सांगता ससनाचें सूख भोगूंक म्हाका आपयल्लें ह्या विंसल्लें. आनी आज आमी समेस्त सांतां भक्तांचें फेस्त करता आसतना थंय कितलीं सांत भक्त आसतीत म्हणलें सादारण एक अंदाज करीचे आमी. दिसाक एका सांताचें नांव काडन एका सांताचो उडास केल्यारय आमकां चड्ड म्हळ्यार 365 सांतांचो उडास करयत. आनी तेय लीफ इयर ह्या 4 वर्सां घेवटी 366 जाणांचे. तांचे पैकी 52 आयतार येतात. 52 आयतारांनी सांतां भक्तांची आमी उडास काडना, तांचें फेस्त करना. तशें म्हणटा आसतना 300 चिल्लर मात्र सांत भक्तगी म्हणलें सवाल आमच्या मोतींत येता. आनी हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्लें एक सत. सांजू हांव ताच्या उगडापणांत आमकां सांगता ताणें पळयलें एक दर्शन. आनी ह्या दर्शनांत आसता आसतना ते खंयच्याकच तुमी कितेंच उपाद्र करूं नजो, कांय तुमी अन्याय करिनाकात, अनित करनाकात, तांकां दग दिनाकात. बगार तांच्या कपालार तोच मोर मारले आसात, तांकां बाचाव तुमी करी जाय. आनी ते मोर मारल्यांचे नंबर तो सांगता 140 आनी 4000. 12 कुळयांचे ते जावन आसले. एकेका कुळयेंतान 12,000 म्हळ्यार 140 आनी 4000 जाले. तर खाली 140 आनी 4000 मात्र बाचाव जावचें म्हणलें सवाल. जर तर तितलें जालें जाल्यार हांव आनी तुमी भायर सर्गाक आमकां परवणगी ना. कित्याक तितलेच जण जाल्ले जाल्यार. बिदर आसतना म्हजी एक संवय आसली. भुरग्यां कडेन आनी व्हडां कडेन इगर्जेंत बायबल हाडून दवरलें सुमार. आनी तांणी मिसाक आयिल्ले तक्षण तांच्या घरा आसा जाल्यार तो बायबल काणयोंक आसलो, नातल्यार हांगा इगर्जेंत आसले बायबल एक खाणेन बसोंक आसले. आनी शर्माव सांगता आसतना तांणी तें उक्तें कर्ण हांवें सांगलें वाक्य उक्तें कर्ण तांणी वाच जाय आसलें, या तांणी सांगत जाय आसलें. आनी त्या खातीर आयचे ह्या फेस्ताक हांवें तेंचें उतर सवाल तांचे कडेन विचारलें. 144,000 ಮಾತ್ರ ಜನರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಉಳಿದವರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಫಾದರ್ म्हणाले. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 144,000 ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಆಗಿದೆ ಏನ. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ತುಂಬ ಕೋಟಿ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ म्हणाले. ಹೌದು ಫಾದರ್ म्हणाली थोडी. एकलो भुरगो हुटोन म्हणालो, ಫಾದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆನೇ ಎಂತದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಾದರ್. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ म्हणून वाचले. ताने वाचले आणि हांवें देखलो एक हिसाबनातलो जामो हिसाबनातलो जामो सर्व देशा भासांचो आणि जाती कुळयांचो. तर खाली 144,000 नाही, बगार 1000 आणि 1000 आणि 1000 आणि 1000 लोक थंयसर आसलो. करोडांनी लोक थंयसर आसलो. आणि तांच्या कोपलार मोर मारली गी ना गी ते आमकां कळीत ना. ते खाजरा दोवे वस्तूर न्हेसोन खाजराची ताळी हातांत घेवन ते आसले. खाजराची ताळी म्हणल्याचो अर्थ तितलोंचो मार्तीरपणाचें. सान लॉरेन्साची इमाज पळयल्या कोणा तुमी? सान लॉरेन्साच्या इमाजींत एक खाजराची ताळी आसा एका हातांत, एका हातांत ताका बाजल्ली खायल आसा. आनी तशेंच दुसऱ्या थोड्या सांतांच्या इमाजीनी एक खाजराची ताळी तांणी हातांत धरली पळयता हांव.
अर्थ इतलो सू ती देवाक साक्ष जावन जियेल्ली ह्या सर्गींच्या राजांत आसली ह्या मार्तीर ती मेल्ली म्हणल्या खातीर ती खाजराची ताळी तांच्या हातांत दिल्या आनी आमी तर सांत घी म्हणलें सवाल येता वय आमकां सोमेस्तांक सांतीपणाक आपोवणें मेळ्ळां आयच्या वाचपान ना रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचतां सुरवेच्या अध्यायांत सुरवेच्या वाक्यांनी आमी वाचतां तुमी सर्व सांत भक्त ह्या सर्व सांत भक्त रोमांत आशिल्ले सांत भक्त तो म्हणून बरयता म्हळ्यार ते कोण क्रिस्तांव आसात ती सर्व संत भक्त म्हणलें पावलाचें विचिंताप जावन आसलें आनी त्या खातीर म्हाका आनी तुका आपयलां कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत ती म्हणटा तुमकां ह्या सांतांक आजून आसात ती तांकांय हें हांव बरयतां म्हणटा तो म्हळ्यार त्या कोरिंतांत आशिल्ल्या क्रिस्तांवांक ताणें बरयल्लें आनी क्रिस्तांवां म्हळ्यार सांतां म्हणलें ताणें मोतींत काण गेल्लें आनी तशेंच कोरिंतकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत ताचो उल्लेख आमकां आयकत हांव तशें म्हणटा आसतना सांत भक्त म्हळ्यार खाली 350 या 360 जाण मात्र न्ही 140 आनी 4000 ही न्ही हिशोबनांतलो जाम्याच्या की 60 जाण सांत भक्त आसात तांकां सांत भक्तांचें नांव काडूंक या तांकां आमी गौरव दिवंक आमकां दिसाक एका लेखान मेजल्यार आमकां पावना त्या सांता भक्तांच्या फेस्ताची चरित्र एक इल्लीशी आमी आयकोवया जेजू मरण जिवंत जावन पवित्र सभा ती घडल्या उपरांत सुमार 300 वर्सां क्रिस्तांवांचेर दोगदोने वयर दोगदोनी आयली रोमातान निरो राय तांकां जुयेशी मारांक सोदतालो तांकां सिंहाच्या दोलींत घालतालो सकट रितींनी तांकां नाश करूंक तो पळयतालो आनी असलीच दोगदोन्यो सवार उदेल्यो सुमार 300 वर्सां हो क्रिस्तांव लोक म्हण आसात ते दोगदोनेंत जियेले जाल्यार सबार आनी बवार्थ सांडूंक ना बगार जेजू खातीर तांणी मार्तीर मेले मार्तीर म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ ग्रीक भाशेंत तो शब्द आसा ताचो अर्थ साक्ष म्हणून अर्थ साक्ष देखून ते साक्षी जाले जेजूक साक्षी ते जाले आनी त्या खातीर ते क्रिस्तांव म्हणले आसा ते हर एकल्यान सांतीपणाच्या वाटेर तांणी चलोवंक आसा आनी क्रिस्ताक तांणी साक्ष दिवंक आसा कालनी पोर एक मॅच जाल्लें ऑस्ट्रेलियाक आनी इंडियाक आनी क्रिकेट मॅच ते महिला क्रिकेट मॅच आनी कालच्या त्या यूट्यूबाचेर आयच्या यूट्यूबाचेर आनी खंयचे ते हे पळय आसात ताचेर सगळ्याचेर एकच नांव थंयसर येता खंयचें गोत्ता सागे पळयलां तुमी खंडीत जावन जेमिमा रॉड्रिगस मुंबईची जेमिमा रॉड्रिगस ती जिखली तिणें ते भारताचे टीम जिखोवंक ती कारण जाल्ली 127 रन तिणें आउट जायनासतना ते तिणें केल्ले आनी तिका बहुमान मेळटना ती रोडोनूच आशिल्ली आनी तिचे कडेन सवाल विचारतना रोडोनूच जाप दिताली कित्याक म्हळ्यार सुमार एका वर्सा आदीं जिमखाना त्या क्लबांतले तांकां भायर काडलें कित्याक म्हळ्यार ताचो बापूय आनी तें आनी ताची आवय तें कुटुंब सगळें देवाच्या भक्तीचें कुटुंब आनी थंयसर त्या क्लबांत वचून तांणी कशें क्रिस्तांवांचें खंयचेंय एक ल्हानशें प्रोग्राम केलें जाल्यार ताका तांणी क्रिस्तांवांक या तांकां मतांतर करूंक करतात म्हणलें करून तांकां त्या क्लबांतान भायर घाल्लें ती दूख त्या जेमिमाक आशिल्ली आनी तशेंच ते म्हणटा हांवें हें करूंक कारण जेजू म्हणटा ती पब्लिकली जेजू म्हणटा जेजू जावन आसाचें कारण आनी एक्झडस निर्गमन पुस्तकांत हे कडेन आमकां बरयल्लें मेळटा म्हणटा ती आनी सांगता तूं यू स्टँड स्टील तूं घट्ट राव हांव तुजे खातीर झूज करतां म्हळ्यार तें वाक्य म्हज्या मोतींत आशिल्लें आनी त्या खातीर हांव घट्ट रावली आनी म्हजे मरिफात आज भारत जिखोवंक पावलां
देखून जेजू जावन आसा म्हज्या ह्या जिखणेचें कारण ह्या हांवें अशें करूंक जेजूच जावन आसा कारण म्हणून. आनी त्या विशयान ती सुमार क्रिटिसिजम आयच्या यूट्यूबार आमी पळयता हांव ताणें जेजू विशयांत बायबला विशयांत कित्याक उलयल्लें तें म्हणलें सवाल. पूण ताणें एक बरें काम केलें तें जावन आसा साक्ष दिल्या जेजूक साक्ष दिल्या इतले हजारो लोकां मुखार आनी सगळ्या संवसाराच्या पोंतान पोंत तेंत ताचे इंटरव्यू थंयसर वाचले ते दाळा त्या लोकांक कळ्ळें जेजूचे पाटलाव धरण हें जावन आसा. आनी ते क्रिकेट खेळटा जाल्यार जेजूची पाटलाव धरण आनी जेजूक साक्ष ताणें दिल्या पब्लिकली साक्ष दिल्या. आनी आज म्हाका आनी तुका मोगाच्या भाव भयणीनो ती पब्लीक साक्ष दिवंक आमकां आपयलां खंयच्यांत. आनी ते क्रिकेट खेळगाडी त्या खातीर क्रिकेटांत देवाची साक्ष जावंक जेजूची साक्ष जावंक ताका आपयलां. हांव एक व्यापारीस्त म्हाका व्यापारांत जेजूची साक्ष करूंक. हांव एक घरचो बापूय जावन आसतना देवाक साक्ष दिवंक. एक हांव जावन आसा कुटुंबांत आवय जावन आसतना ताका साक्ष दिवंक. जर तर हांव एक टिचर जावन आसा ते एक टिचर जावन साक्ष दिवंक. एक स्टुडंट जावन आसा स्टुडंट जावन. खंयच्या व्याप्तींत आमी आसल्यार खंयच्या वृत्तेंत आमी आसल्यार त्या वृत्तेंत खंडीत जेजूक साक्ष दिवंक आमकां साध्य आसा. आनी तें साध्य जावचेंच सांत पावलान आमकां सांगलें. तशेंच आज सांत जुआंवच्या पयल्या पत्रांत आमी वाचलें तेंच देवाक आमी ताका आसा तसो देगतेले हांव आनी देगतेले हांव म्हळ्यार ताचे संगी आमी आसतले हांव. ताचे संगी आसतले हांव म्हळ्यार आमी सांत जातले हांव सांत भक्त जातले हांव. त्या खातीर म्हाका आनी तुका आपोवणें मेळ्ळां त्यो 8 बागी पाळूंक आनी 8 बागेंत आमी कितें वाचलें कितें समजलें हांव कितें आमी वाचता त्या प्रमाणे जियोन सर्गींचें सूख जोडूंक म्हाका आनी तुका आयच्या दिसा आपयलां. हाका तूं तयार आसाय गे म्हणल्यार सवाल जाप आमींत दिवंक जाय. उबे रावया. आमच्या भावार्थाची उसारणी करया. एकाच देवाक सत म्हणटा सर्पदार बापतो सर्गांनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका समयाक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलोच पुतो सर काळा पूर्वी बापातान जल्मला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपजल्लो खरो देव तो देवातान जल्मला ता खरो चुंकना बापाच्या सैमाचो ताचे वरी सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां बसत आनी आमचे सोडणे बसत सर्गार्थान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत कोण पिलात काल ताका खुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवन जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांच्या आनी मेल्ल्यांची मनसवी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुतांत नीप जाला बापा आनी पुता बराबर ताका समसर्क नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवद्या वरेन तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुतारून स्थापलेले देवसभेक सत म्हणटा पातकांच्या भोगसाण्या खातीर एक पवित्र स्नान सामून मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाच्या भावां भयणीनो आमकां समेस्तांक शांतीपणाक आपोवणें मेळ्ळां आनी त्या शांतीपणांत जियोवचें जावन आसा आमचें काम. ह्या संवसारांत आसता आसतनाच आमी त्या शांतीपणाचे यात्रेक जावन आसा बरवशाचे यात्रेक जावन आसा तशेंच शांतीपणाच्या वाटेन आमी पैण करता तर आमचें पैण सुगम जावन दी म्हणून देवा कडेन आमी मागया. बाप्पा आमच्या पाप साहेबान बीर साहेबांनी आनी समेस्त धर्मिकांनी जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवन आपल्या हिंडाकी सर्गाच्या वाटेन वरचे बरे गोडी जायशे तांकां आदार दी म्हूण मागता. जवाब बाप्पा आमचे मागणें आयक. बाबा आमचे मागणें आयक. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी तांचे सेवेचे जिणेद्वारे लोकांचे कश्ट उणें करूंक आनी आमच्या गांवांत शांतीचे आनी नितीचे राज स्थापन करूंक
वावरिशें तांकां कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक आमी सोमेस्तांनी तुजें उतर वाचून नियाळीशें आनी त्या प्रमाणे जियेशें आमची जिणे संस्काराच्या बळान जियोवन आमी सर्गींच्या वाटेन चलाशें आमकां आशिर्वाद दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक भावार्था खातीर कश्टांतल्या सोमेस्तांक सर्गाचो बरवोसो एक आदार जावन दी म्हणून मागता बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी संवसाराच्या वायट बंदपासांतून सुटोवन तुका मैमान दिवची भाग्यवन जिणी जियो संतांची देख घेवंक तुज्या दैवीक सक्तेन बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बावरी एकठांय जाल्ले आमी सर्वांनी आमच्या वायट वडण्यांचेर जैतवन क्रिस्त प्रसादाच्या आनी तुज्या उतराच्या बळान नितीची जिणी जियोवन सर्गाराजा पावशें कर म्हणून मागता बापा आमचे मागणे ऐक मोगळ आमच्या सर्गींच्या बापा आमकां शांतीपणाक तुवें आपोवणें दिलाय ह्या जिवितांत आसता आसतनाच आमी जेजूक साक्ष जावन जियोवन शांतीपणाच्या वाटेर आमी चलशें कर हे मागणें आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन संतोष बरितायच्या वर्त्या दिसा काणीक घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता वर्त्या मोगान तुका स्वीकार तू करी बापा स्वीकार तू करी बापा बलिदान बापा वर्त्या मोगाचे आपणाचे जेजून कुर्सार भेटले बलिदान बापा वर्त्या मोगाचे आपणाचे जेजून कुर्सार भेटले संभ्रम तवाज व्हड मोगा उगडास करू क्रिस्ता बलिदान संभ्रम तवाज व्हड मोगा उगडास करू क्रिस्ता बलिदान संतोष बरितायच्या वर्त्या दिसा काणीक घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता वर्त्या मोगान तुका स्वीकार तू करी बापा स्वीकार तू करी बापा मोगाळ भाव भयणीनो हे आमचें बलिदान सर पवित्र देवोपाक मानतात असलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या अनेकी पवित्रतेच्या आदराक सर्वेश्वर मानून घे भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा जेजूच्या मरणांनी पुनर्जिवंतपणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या भक्तांक तुवें जायते वंत केलें आनी अमर जिविताक पावयलें ह्या वेळार ते आमचे भोंवतणी आसून भावपणाच्या मोगान आमचे खातीर विनंती करतात म्हण आमी सत मानता आनी तांचे बसो तुका दिन वचून हो यज्ञ तुका समर्पिता हांचे विनवणेन तो यज्ञा वरवीं आमचें जिवीत फळभरीत जावं म्हण मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक पावो सरस्परा पवित्र बापा सर पदर आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या आवयचो सर्गींच्या जेरुजल्याचो आज करता आमी उत्सवाचो दाबाचो थंय महिमे पावलेल्या आमच्या भाव भयणीचो ससनाक घासता वाकन्नेचो ताळो
पळयोवन प्रताप आपल्या वर्त्या सांद्यांचो पृथ्वीर फुलता संतोचो पवित्र सभेचो आमी तुजी आसक्त वाटसूर भुरगीं बोवार्थाच्या उजवाडान चलोवन वेतावन ती आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभव आवयच्या गोपांत पावोवंक शेकी फुडें सरतावन दवान दवी आनी समेज तुज्या भक्तांक सांगता आतांच ताव निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायताव. Povit, povit, povit darbaraso serves potu sargani samsar bhala tuja vaibhava o sargi tuka jai o sargi tuka jai Usargi tuka jai 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 Usargi tuka jai Sarveshwara Jainave Yetata ka jai Usargi tuka jai 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 Usargi tuka jai. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक पेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेया आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नी कराराचें हें रगत फातकांचें मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतेलें हें म्हज्या उडासाक करा. भावार्थाचो गोट परगटोया सुम्या जेजू आमी हो मुंडो खाता आनी हे कासिंतले पियेता तितले पोटी तूं वैभवान येस आमी तुजे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सडबणीची काल सुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराक प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या घेवन बापा पीटर पावलमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या किवर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावां भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकार मरे देवाचे माये संगती बगेवन जुजे तिचो पोती बगेवंत धर्मदतांनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुझी कशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमचे सुटलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बस आनी आमकां ताळमेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोकासाय आमकां दी सर्गींचे बागन आमच्या सुडंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरोवच्यान त्रेगतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्तेचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक समेची शांती सदां काल तुमचे सोब्या आसूं एकामेकाक शांती दिव्या देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कागद कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कागद कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्मदर्शन करून भलायकेन वखद घे ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सर सुभागी म्हाका फोवना म्हाका भलायकी मेळटली भूखे नामी आयल्या तुझे कांदी आमकां उंडो सर्गीचो दिसो आमकां आयच्या दिसा यात्रिकामी सर जावन आसा भासायल्या गांवा पायान करता तुझ्या दारार पातयता तुझी सरसाय मागता यात्रिकामी सर जावन आसा भासायल्या गांवा पायान करता तुझ्या सोम्या आमी सोमेस्तल्या दितो विशेव आमकां कश्टोन चलवून गेल्या वास्ता लाभ शांती आता यात्रिकामी सर जावन आसा भासायल्या तुझ्या दारार पातयता तुझी सरसाय मागता यात्रिकामी सर जावन आसा भासायल्या गांवा पायान करता तुझ्या दारार पातयता तुझी सरसाय मागता प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा सगळ्या तुझ्या पवित्र जाल्ल्या भक्ता सवे तुजी सहज आपोवंत पदवी आनी अगणित पवित्राय संतोश भरीत काळजान आमी वंदिता सरकार आमकां आशेवन रावतले आमच्या भावा भयणीच्या आदारान आमी हांगा वाटसुरांच्या जेवणांत वांटो घेता ती तुज्या मोगान दिसान दीस अदीक वाडोवन दिसान दीस अदीक पवित्र जावं
आनी शेकीन तुज्या महिमेंत भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सांजुदाक नोवेन. पातळ सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पातळ सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पातळ सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. सांजुता देवाक मागणे. ह्या संवसारीन जेजूचो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसल्या भगवाचो दूत देवा ह्या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवय मेळ. जेजू सोडूनदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडणीची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त सगचीच्या मरणाद्वारी सर्ग आपणायलोय. आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीच कश्ट अडचण आनी संपूर्ण निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यांचो तूं खेरीत शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरोवचोन ही म्हजी गरज हाडून हांव तुज्या पुण्यक्षेत्राक पातयेन आयलां. आमची सर ते सावा आमच्यो गरजो सांजुता देवा मुखांत्र देवाक आमी भेटोवन दिवया. म्हज्या मोतीर काळोख हाडन म्हजो भावार्थ दंडळावंक पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या पस्तलेक पदवेन पयस तावंडाय. हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायतावन हांव तुका उलो मारतां. आशा सांडल्यांक भरोसो दिवचें खेरीत देणें तुका देवान दिलां. म्हज्या जिणेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची कोडसाण हांव तुका भेटयतां. तुज्या मोवाळ मोयपासी नांवां तेकीत तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून व्हर. हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोडून दी. अशें आमच्या सुम्या जेजूचे महिमेंत नांव तुजे मोजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं. आमेन. सुम्याचे नांवी आमचो आदार. सर्गानी संसार सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया दयाळ सुम्या भोवरतेच्या बुजवंदरा तुजी मीत मेहनतली दयाळाय मी मागता. पिडे शिडेन कोश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तुमचे राखण बडवे सदां शांत समाधानान सांबाळून दीत. एकामेकाक सूख समजण आनी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजांतान बगसून जिवंक तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टावरूय सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी. तूं दयाळ सुमी सदां तांचे सांगता राव. तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी. ती तुज्या पवित्र सभेन सदां तुका अर्गां दिवन दीत. जो जियेता आनी राज करताय सासनाच्या सासनाक. सरस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागोवं. दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलोत पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उपजिवाक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरपर्यंत आमचे सांगता आसा. तो तुमचे सवे रावून तुमचें संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाटोरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावून आनी तुमची राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें. तो तुमचे तें आसचें सर वायट बसमून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर पदवीदार देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर आसो आनी सदां तुमचेर रावो. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडक क्रिस्तेताना
आखरेच्या त्या दिसा आपोंक म्हाका सर्गीच्या ताराजा केदो संतो रूप रूप पळोवन ताका उल्हास भोगू गांव किताची ससना तवळ गाता हांव विस्मी जावन तुका हरसिल्लो तूं ससना ससना तवळ गाता हांव विस्मी जावन तुका हरसिल्लो तूं ससना ससना मोगाळ पुता सोवें हांव परमोरी आशिर्वादी आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दुश्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवान आमेन.